Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. की आपल्या घरात हाडटा तो गणपती हो चिकण मातीचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही. आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना. आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें आसा. आमी पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी जावची, कारण मुळात गणेश चतुर्थी ही पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयात, माटुले आसूनी, प्रसाद आसूनी किंवा गणपतीची मुर्ती आसूनी, फुलां आसूनी, ही सगळी गोंयांत जावपी आसा. म्हणून एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकण माती किंवा गोंयकारा पासून गोंयकार एखाद्या कार्यशाळेत तयार जाल्लो आसूनी. म्हणून आमी हाल्लीच म्हणजे तांकां धाडून गोमय गणपती कशा पद्दतीत करपाक जाता, म्हणजे गायीच्या शेणा पासूनय गणपती खूब बऱ्यो तयार केल्लो वता. आमी जवळपास 25 ते 30 लोकांक सिंधुदुर्गात धाडून तांकां ट्रेनिंग दिली. तेय बी गणपती तयार करपाचे त्या कार्यशाळेत वचून तेंच्यांनी शिकले. पेपरा पासून गणपती तयार कसो करप जाता, म्हणजे उजगांव हांगासर सार्वजनीक गणपती एवरी इयर हो पेपरा पासून तयार करता. त्या ती अशा पद्दतीचे पर्यावरण पूरक गणपती आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक शकता. म्हणून हांव म्हणटा की चिकण मातयेचो गणपती घेवपाचोच पयल्यान पयलीं सगळ्या जाणांनी जर बंद केलो जाल्यार नक्कीच आमचे जे ट्रॅडिशनल गणपती तयार करपी आयडल मेकर्स आसात हांकां हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जावपाक शकता.